दिवचल मयाक जोडपी पाजी वयलो रस्तो अशीर आसा। रातच्या वेळार अपघातांक आमंत्रणाय दिवपाक लागला। विशेष म्हळ्यार पुरातत्व खात्यान आरक्षीत केल्ल्या निमुजग्या कडेन वचपी रस्तो ह्याच रस्त्याक तेकला। निमुजग्या कडेन वचपी रस्त्या कडेनी आडनदर जाल्या आनी पाजी वयल्या मुखेल रस्त्या कडेनी। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आम्ही सध्या हांगा आसा पाज वाड्यार मये पंचायत आनी बिचोले म्युनिसिपालिटीच्या मदलो हो रस्तो आनी सामकी चडण आसा, म्हणजे खूब सामको स्लोप आसा हांगासर। काल रातीत हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो, 2 कार आनी 1 बायक, तातूंत व्हडलेशी कोणाक दुखापत जावना, मायनर अशी दुखापत जाल्लेली आसा। ते तांकां हॉस्पिटलांत केल्लें। पूण हांगा ह्या रस्त्याचेर खुबशे एक्सिडेंट जाता, कित्याक तर एक चट्टी आसा आनी सामको स्लोपूय आसा। मयासून जे लोक येवपी आसा तांकां देंवती लागता, तशेंच बिचोलच्यान मया तशेंच चोडणा वचपी लोकांक ही चट्टी आसा। आनी हो रस्तो सामको धोकादायक असो आसा, म्हणल्यार खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा। फाटल्या फावटी हांगा रस्तो पिड्ड्यार जाल्लो, म्हणून ताचेर फक्त पॅचीस मारून रस्तो सारको केल्लो आसा। असो रस्तो हो सारको करपाक जायना। हांगा मातसो रस्तो रुंदीकरणूय जावपाक जाय आनी जी सायडीक झाडां बी जाता ती ट्रीम करपाक जाय, कित्याक तर जे वोल्तां आसा थंयसर जे फुडले कोण येता तांकां कांयच हांगा दिसना। लोकांचें म्हणणें आसा की रातचे तर हांगा खुबशे त्रास जाता। कालूच हांगा एक मेजर एक्सिडंट जालो आनी म्हाका आयज सांगपाचें आसा, हो रस्तो आहा तो अरुंद आसा आनी म्हाजे दावे सायडीक जे वॉल्त आहा ते वॉल्त खरें म्हणल्यार रुंद करपाची गरज आहा। आनी हे काम प्रायोरिटीचेर सरकारान म्हणा जावं आमचे वाहतूक खातें आहा PWD हेंच्यांनी प्रायोरिटीचेर हे काम हातीन घेवचें, जेणे करून येणाऱ्या फुडल्या काळांत अशे एक्सिडंट जावचे न्हू हांगासर, ह्या खातीर खबरदारी घेवची अशी हांव सगळ्या कडेन विनंती करतां। सांगपाचें म्हळ्यार छत्रपती संभाजी महाराजान उबारिल्लो नमाजगो कुशीकच आसा। थंय वचपी वाट ह्याच रस्त्याक जोडला। कांय तेंपा आदीं राज्यपालान येवन निमुजग्या कडेन सरकारान कशी आडनदर चलयल्या तें स्वता पळयल्लें आनी सुदारणा करतले अशें उतरय दिल्लें। पूण त्या उपरांत निमुजग्या कडलो रस्तो आसूं वा तेका जोडपी पाजी वयलो रस्तो कुस्कुटाची सुदारणा जाली ना। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू।